आवय बापायची जबाबदारी कोणती हुस्के काडून आपल्या भुरग्यांक सोडले क्रिस्ती बरेपण आनी तत्वां शिकडावन तशेंच आपलो कुटूंब देव बिरांतीन आनी देवा बेल्याच्या मोगान वाडोवन जो कुटूंब देवाक आनी पवित्र सभेच्या वावराक वेळ दिता तो कुटूंब देवाचे कृपेन आनी भावार्थान ती मुकोल जाता असलेच आमचे कुटूंब जावन हे पवित्र मिसाचे भेटेक मागुया आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता डायना मंदिरो पासत देवान देखील आपलो आशिर्वाद घालून आमी मागता आयच्या दिसा प्रभात ती सुगंधा पावलो सिल्विरा आनी जेफ रो जॉर्ज हांचेर देवान आपली सुबा आशिर्वाद आनी देणी घालून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी मागुया बाबा आज पवित्र सभा आमकां जेजू मारिया जुसे ह्या कुटुंबाचो उगडास करता आनी ह्याच खातीर आयच्या दिसा आमी पवित्र कुटुंबाची परब सुगरवता देवाक आमी देवपासुया आमच्या कुटुंबीक जिविता खातीर ह्याच कुटुंबांतल्यान जायते बरेपण चड एकल्याक आमकां फावो जाला ह्याच कुटुंबान आमी आकारिणी केल्या आमच्या जिवितांत फावो तो मोग फावो ती सुरक्षा आमी घेतल्या दोन एका आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या खातीर देवाक आमी देवपासुया जायते फावटी भाव भयणो आमी आमच्यो जबाबदारी कडेन आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांताय वा आमी भुरगीं कशी आमच्या आवय बापायताय आनी दुसऱ्या कुटुंबाच्या मागण्याताय पाडून कडेन चुकल्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशी हुस्के कोती आमी जायत्या दुसऱ्या वस्तूंनी आमी घेतल्यात पूण देवाचो मोग एकामेकांताय वेळ सारून एकामेकाच्या एकचारांत रावन कडेन आमी हुस्के कोती काडूंक ना असल्या आनी दुसऱ्या बाबकाचो आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या वायटाचो आमी उगडास करुया आनी सगळे आमच्या भारताची नोंदणूक देवालागीं पोवसुया मागून म्हणया हांव भारती सर्व पळयला देवा आनी तुमकां पावो पळयतो म्हजो भुरगो जाणून सांगता मनाक शिरून तोंडाक विचारून वायट काडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या म्हजो भयणूक समान सांबाळ मेळ्ळी सगळ्यांक आनी तुमकां पावो पळयतो हेचे खातीर आमच्या सगळ्या सागरांनी विनोदी सर्व पदवीदार देव आमची काकूट करून आमचे बातकां पसून आमकां शास्त्राच्या जिविताक पावो Sonia
देवा आमच्या सगळीच्या बाबा पवित्र कुटुंबाचे देव तुवें मोडलें. एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना सगळ्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पोराक आपलो वर्साचो योद्ध भेटोवंक आनी आपली आंगवण पाळूंक नव्यान चोडून गेलो. पूण आना गेली ना. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेचिना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोली आनी सर्वेस्पोराक भेटयतली आनी तो सदांकाल थंयच रावतलो. सामुएलाचें दूद तोडले उपरांत आना आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाटकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटली भर दाकां रोस घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पोराचे मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाटकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्पोरा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागताली तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्पोरान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पोराचेच आदी करतां. आनी ताका सर्वेस्पोराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जोबाब आमचो जबाब हे बरी गावून जातलो. तुझ्या घरात रावता ते बोली इतले बागी. अनेक पावटी गाऊया. तुझ्या घरात रावता ते बोली इतले बागी. सर्वेस्पोरा दोळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पोराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता, ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. तुझ्या घरात रावता ते मनीस इतले बागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वखाणी करीत आसात. जीं कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आशा, काळजांत बांगलोची आसाय, ती खरेंच बागी. तुझ्या घरात रावता ते मनीस इतले बागी. दोळबारांच्या सर्वेस्पोरा, म्हजें मागणें आयक. जाकोबाच्या देवा, म्हजे विणवणे कान दी. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक बोलेपणान सांबाळ. तुझ्या घरात रावता ते मनीस इतले बागी. भागिवंत पावलून कोलास्करांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलोली, पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयाल मोवाल खालसाची. भोली, खालती, दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सुम्यान तुमकां भोगशिलीं तेच परी तुमी एकामेकाक
सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण हें सगळें वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रास चलोव. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान बरोवन स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी कोत्तात तितले सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सुम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक खालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे ताय दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोबतांत आवय बापायक खालती रावात. हें सुम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार तीं बेजूड जातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. घराक उबी रावया. गायन गावया B11 पान 28 दुसरो श्लोक. B11 पेज 28. Sorris morak soy, sorris morak soy, sorris morak soy soy. Sorris morak soy, sorris morak soy, sorris morak soy soy. Gusto kadya, pana pana, deva utor tu cemele, tane rolo. Mozo, propriano provoronajno, sorris morak soy, sorris morak soy, sorris morak soy soy. Sorris morak soy, sorris morak soy, sorris morak soy soy. Sorris por tumci sove aso. तुमचे सोबे आसू. Luca pormone Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान. होय मातुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सोदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी पोरबे दिसा दीस सोडल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेसांग ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जोबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भयणी भावानो, जायतीं वर्सां आदीं एका गांवांत घडलेली ही घडणी आमी जाणाव. जायत्या वर्सांनी इकनॉमीक रिसेशन जाता, म्हळ्यार लोकां लागीं दुडू आसनात, म्हारगाय वाडटा आनी अशेंच इकनॉमीक रिसेशन जावन हो कुटूंब खूब त्रासान आसलो. त्या कुटुंबान आवय बापूय आनी तांची 4 भुरगीं आसलीं. आनी ह्याच इकनॉमीक रिसेशनाक लागून ह्या बापायचें काम जें आसा, जॉब जो आसा तो ताका सोडूंक पडलेलो. आनी आपणें कितें जोडलेलें ताचेर हो कुटूंब जियेतालो. आनी ह्याच खातीर बाबा पयलीं ती एका व्हडल्या घरांत रावताली. आतां दुडू ना म्हणटूच ती एक ल्हान रूम घेवन जियेताली. हें ल्हान ताचो रूम कूड आसलें. आनी भाव भयणो ल्हान घरांत रावली म्हूण तांचे मदें आसलेलो मोग, शांती ही उणी जावंक ना. पूण ओदीक एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक समजूंक ती लागली. जायते फावटी फावो तें जेवण कुटुंबान आसोन आसलें, पूण एकामेकाक ती समजून घेताली. एकामेकाचेर रागार तिडो नासली, एकामेकाक बेजार करिनासली. आनी जेन्ना ही भुरगीं इस्कॉलाक वेतालीं तेन्ना एका दिसाक ही इस्कॉलांतली टिचर ह्या तांच्या ल्हान भुरग्याक भेट करूंक तांच्या घरांत भितर सरली. आनी तिणें जेन्ना ह्या घरांत आपलें पावल मारलें तेन्ना खूब दुखी ती जाली. कित्याक कितलो 6 जाणां एका ल्हान कुडांत रावतात, खंय रावतात, खंय न्हिदतात, खंय आपल्यो दुसऱ्यो वस्तू करतात हें पळोवन खूब निराशी ही ताची टिचर जाली. आनी जेन्ना दुसऱ्या दिसाक हें ल्हान भुरगें परतून इस्कॉलान गेलें तेन्ना ताका कुशी काडून ही टिचरीन म्हणलें, ताचें नांव घेवन ताका म्हणलें, आय एम सो सॉरी दॅट यू डू नॉट हॅव अ होम टू स्टे. म्हाका दूख भोगता कित्याक तुका रावंक एक कुटूंब ना. आनी तेन्ना हे ल्हान भुरग्यान टिचरीक परतून जबाब दिलो, नो टिचर, आय एम व्हेरी हॅपी, वी हॅव अ गूड होम, ओन्ली थिंग वी डू नॉट हॅव इज अ प्रॉपर हावज. ताणें म्हणलें, टिचर ना, म्हजे लागीं एक बरो घोराबो आसा, आमचे लागीं सद्याक रावंक एक घर ना. बाबूनो, आयच्या दिसाक पवित्र कुटुंबाची परब आमी समरमता. घर आनी घोराबा हांचे मदें खूब वेगळोचार आसा. आमचे कडेन रावंक घडयेक एक व्हड घर आसत, पूण तातूंत घोराबो घडयेक आसचो ना. थोड्या लागीं एक बरो घोराबो आसा, पूण तांचे लागीं घडयेक रावंक एक सोबीत वो व्हड घर ना. आयची परब आमकां बरो घोराबो सोदून काडूंक, बरो घोराबो उत्पन्न करूंक आमकां उगडास करता. आयचें पयलें वाचप आमी घेतलां तें सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी थंय आमकां मेळटा एल्काना आनीक आना हांचो पूत सामुएल ताका भेटूंक ती देव मंदिरांत घेवन वेतात. आनी हें आयकलां तें देवाचें उतर आमकां सांगता, तिचो घोव एल्काना सगळ्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद्न भेटूंक आनी आपली आंगोण पाडूंक नव्यान देव मंदिरांत गेलो. हो तांचो बापूय आपली जबाबदारी पाळून ह्या कुटुंबाक घेवन पवित्र देव मंदिरांत वेता. आनी भाव भयणो, कांय वर्सां फाटीं स्वित्झर्लंड हांगा एक स्टडी केली आनी हे स्टडीचें टायटल जावन आसा फादर्स रोल इन चिल्ड्रन गोईंग टू द चर्च. म्हळ्यार भुरगीं जरी तर इगोर्जेन वेतली जाल्यार बापायची गरज हें ना तें जाणा जावंक तांणी एक स्टडी केली. आनी जायत्या लोकांक तांणी इंटरव्यू घेतले, जायती व्हड स्टडी तांणी केली आनी शेवटाक तांकां हो निकाळ फावो जालो. जरी तर एक आवय दिसपट्टी रिलिजियसली भुरग्यांक घेवन फिरगोशेन वेता, तांकां फावो तो आदार दिता, पूण जरी तर एक बापूय ही आपली जबाबदारी पाळिना, आपल्याक जाय जाल्यार वेता, जाल्यार 50 भुरग्यां मदें फकत एकूच भुरगो वाडटोच फिरगोशेन वेतलो म्हूण ही स्टडी आमकां सांगता. आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन ओन्ली 1 चायल्ड वील गो टू द चर्च. पूण जरी तर बापूय रेगुलरली आपल्या भुरग्यां सांगाता फिरगोशेन वेता, पूण घोडेक आवय तितलें घोडेक पडलेलें ना, आवय येता वो ना, पूण हाचो फरक तितलो जायना. कित्याक ही स्टडी सांगता 3 भुरग्यां मदें 2 जाणां तरी फिरगोशेन वेतली.
वो 4 भुरगीं जर आसा जाल्यार 3 जाणां तरी आपल्या बापायच्या जिविताक पळोवन आपलो बापूय फिरगोजेन येता म्हूण पळोवन वाटोच हीं भुरगीं परतून फिरगोजेन वयतलीं. आनी भाव भयणो, हें खरेंशें जायते फावटी आमकां दिसता. आमचे बापूय आपल्या कुटुंबांत वावर करिनात अशें हांव म्हणना. जायतो वावर, जायती जबाबदारी आमचे बापूय आमच्या कुटुंबान घेतात. पूण जायते फावटी घडयेक होच पवित्र सोबेचो वावर, भावार्थाचो वावर, भावार्थाची जबाबदारी घेवंक जायते फावटी घडयेक आळसाय घडयेक येता. वो आपली जबाबदारी तितली वेगान घडयेक करूंक पावनात. जायते फावटी हो भावार्थाचो वावर, पवित्र सोबेचो वावर आवय आपल्या भुजाचेर घेतलेलो आमी पळयता. आयज हे पवित्र कुटुंबाच्या परबे दिसा हिवूय जबाबदारी आमच्या बापायांनी घेवंक आयचें देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आयचें दुसरें वाचप आमी घेतलां. कळसकारांक बरयलेले चिटीन बागेवन पावलो तांकां उगडास करता. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूंक गरज, कित्याक तो सोपुर्णायेची गाण. आनी भाव भयणो, एक फिलॉसॉफर फ्रेडरीक निशे अशें आमकां उगडास करतलो. एक love in the family is like the oil that eases friction. It is like the cement that binds and music that brings harmony. म्हळ्यार आमच्या कुटुंबान कितलो मोग गरजेचो तें आज बागेवन पावलो आमकां सांगता. आमी जाणाव एक इंजीन बरें चलतलें जाल्यार ताका ऑयलिंग करूंक गरज. आनी तेच हो आमचो फ्रेडरीक निशे आमकां उगडास करतलो. आमच्या कुटुंबान वयर सकयल घडयेक जायत, पूण जरी तर थंय मोग आसा जाल्यार आमचो कुटुंब बरे भाशेन वाडटलो. मोग जावन आसा एक शिमीट कशें जें आमकां सगल्यांक लागीं हाडटा. एंड लव इज द म्युजीक दॅट ब्रिंग्स हार्मनी इन आवर होम. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, हो मोग कोण भाशेन जेवचो तेंच बागेवन पावलो आमकां उगडास करतलो. तो म्हणटा, बायलांनो, सोम्याच्या एकवटान आसलोल्यांक सोबता तशा तुमच्या घोवांक खालत्यो रावत. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे ताय दारूण जाय नाकात. आनी उपरांत भुरग्यांक तो शिटकावन म्हणटा, भुरग्यांनो, सोगटान आवय बापायक खालती रावत, कित्याक हें सोम्याक मानता आनी आवडटा. आनी कांयचें शुभ वर्तमान भाव भयण आमी घेतला लुकासाचें. थंय आमकां बागेवन जुजे आनी आंकवार मारिया आपल्या भुरग्याक जेरुसल्याक देव मंदिरांत घेवन वेता तें आमकां मेळटा. ही जुदेव जे आसा ते वर्साक 3 फावटी तरी जेरुसल्याक परबेक वेताले. आनी ते कशे वेताले म्हणल्यार दादले आसा तांचो एक पंगड आसतालो, बायलो आसा तांचो एक पंगड आसतालो, आनी जी भुरगीं जी आसात तांणी खंयच्याय पंगडांत रावंक जाताले. आनी ह्याच खातीर जेन्ना तीं जेरुसल्याक परतून आपल्या गांवघरान नासरेताक वेतालीं, गुडेक आंकवार मारीक दिसले तो गुडेक त्या दादल्याच्या पंगडांत आपल्या बापाय बाराबर भुरगो जेजू आसा. गुडेक जुजेक दिसले तो आवय सांगाता, मारये सांगाता, गुडेक त्या पंगडांत गुडेक आसा. आनी ह्याच खातीर ही एका दिसाची वाट चलून ती आयली. आनी रातच्या वेळार ही दोनूय पंगड एकठांय येताले आनी आपल्या कुटुंबा सांगाता ते रावताले. आनी ह्याच खातीर जेन्ना गुडेक रात जाली, हे कुटुंब बाराबर आयलो ताणें सगल्याक पळयलो जेजू ना. आनी तेन्ना तांचेर आकांत आयलो. एकामेकाचेर गुडेक तिडूंक ना. आनी ह्याच खातीर एक बरोवपी आमकां अशें म्हणटा, लेट युअर फॅमिलीज नॉट बी अ कोर्ट रूम बट बी कन्फेशनल्स. तुमचे कुटुंब कोर्टान जाता तसले कुटुंब करिनाकात, पूण कुमसो तरी करात. आनी बाबूंनो, दोनूय कोर्ट रूम आनी कन्फेशनल हाचे मदें वेगळोच आसा. कोर्टान आमी जरी तर गेले जाल्यार एक एकलो एडवोकेट जो आसा तो आपले विचार मांडटा. आपूण कित्याक रायट ते तो प्रूव करूंक सोदता आनी तूं कित्याक रॉंग ते तो सांगूंक सोदता. पूण जेन्ना आमी कुमसाराक वेता तेन्ना असलें कांयच घडना. कोण तुजेर फॉर्मोण मारिना, पूण तुका कालत्या काळजान काकलुतीन एक यादनीक तुका तुजीं पातकां बक्षिता, तुका समजता आनी होच मोग दिवन तुका परतून धाडटा. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, जरी तर आमचें कुटुंब आमी कोर्ट रूम केलें जाल्यार थंय कोण जिखची नात. इफ यू मेक युअर होम्स अ कोर्ट रूम, नो बडी वील वीन बट एवरीबडी वील लूज. तुका रायट करूंक ओ रॉंग करूंक हें कुटुंब देवान घडोवंक ना. जायते फावटी आमच्या कुटुंबान वयर सकयल जाता. जायते फावटी ल्हान ल्हान घोडिताक लागून घोडेक
आमच्या कुटुंबान जायते वायट भितर सरूंक जाता. असल्या वेळार दुसऱ्याक बोगसूंक आनी समजूंक आमी दिवंक गरज. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, आयज आमच्या घरांत जायतीं धाकटीं घरां जाल्ली आमी पळयता. म्हळ्यार एक व्हडलें घर आसा, पूण तातूंत आमचे रूम जोण एकल्याचे दे आर बिकम इंडिपेंडंट हावजीस ऑर होम्स. म्हळ्यार आमचीं भुरगीं एका रुमान रावतात, आख्खो दिसभर घोडेक तीं थंय आसतात. आवय घोडेक आपूण आपल्या वावरान गुल्ल जावन ती एक रूम घेवन आसा. बापूय घोडेक आपलो वावर पळोवन दुसऱ्या रुमान आसा. दुसरी वांगडी आपली ही धाकटीं धाकटीं घरां त्याच घरान घेवन आसात. एकामेका सोवें येवन मोग, एकामेका सोवें येवन बाराबोर मागणें जेवण केलोलें घोडेक जायते पावटी आयच्या कुटुंबांनी जालोलें उणें आमी पळयता. फिजिकली वी मायट बी क्लोज टू इच अदर, बट आवर हार्ट्स मायट बी डिस्टंट टू इच अदर. म्हळ्यार घोडेक कुडीन आमी एकामेकाक लागीं आसत, पूण घोडेक काळसान आमी एकामेका तांय पयस आसा. मोनान एकामेका तांय आमी पयस आसा. दुसरो कितें सांगता तें म्हाका घोडेक आवडना. दुसरो जें कितें करता तें म्हाका घोडेक आवडचें ना. आयची परब हेंच करूंक भाव भयणो आमकां उस्कायता. एकामेकाच्या मोगान रावन, एकामेकाच्या सांगातान रावन एक कुटूंब कसो घडोवन हाडूंक आमकां आयची परब उस्कायता. कांय वर्सां फाटीं भाव भयणो हांव एका कुटुंबान गेलो. एका कुटुंबाक हांवें भेट दिली आनी तातूंत आसली आवय बापूय आनी 2 धाकटे भुरगे, धाकटुले भुरगे. आनी जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना एकलो भुरगो, ल्हान भुरगो तो घराक सारोण मारतालो. आनी तेन्ना हांवें ताका विचारलें हांव कितें करता, आनी ताणें ते आवयन म्हाका म्हणलें, फादर, आमच्या कुटुंबान आमी जोण एकल्याक जबाबदारी दिलोली आसा. ताणें जरी तर आयज सान मारली जाल्यार दुसऱ्यान उदक भरूंक जाय. म्हळ्यार जायते वर्सां पयलीं नळ घरांत नासलो, नळ भायर आसलो. ताणें एकल्यान उदक भरूंक जाय, दुसऱ्यान घराची साफाय करूंक जाय. आनीक नेक्स्ट विकान हो तांचो रोल चेंज जाता. तो सान्नी मारता जाल्यार दुसरो आसा तो घोडीक उदक भरता. हे भाशेन सगळीं आमी आमचो वावर एकामेकाक कितें आसा तो करता. म्हजो घोवूय जो आसा तो म्हाका रांदूंक घोडेक आदार दिता, आयदनां धुवंक आदार दिता. आनी हे भाशेन आमचो आख्खो कुटूंब एक बरो कुटूंब कसो जियेता. तर भाव भयणो, आमचो कुटूंब जावन आसा एक मुळावी शाळा. थंय आमी सगळे आमचें शिकोवप करता. आयज घोडेक हें घोडेक आमकां दिसना. भुरग्यांक शिकोवंक एके सुवातेर धाडटा, ट्युशनाक दुसरे सुवातेर धाडटा, फिरगोशेन तांकां भावार्थाची आकारणी करूंक धाडटा. सगळ्याक आमचो वावर आमी दुसऱ्याच्या हातान घातला. आनी जरी तर आमी हो सगळो वावर दुसऱ्याच्या हातान घातलो जाल्यार आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक आमी कितें शिकयतले. पयले सुवातेर भाव भयणो, हें कुटूंब जावंक जाय आमकां जोण एकल्याक एक शाळा. थंय आमची भावार्थाची आकारणी जावंक जाय, मनशाळ आकारणी जावंक जाय, सोशल जें आसा समाजीक आकारणी सगळ्या ह्या कुटुंबांत जावंक जाय. कित्याक चडांत चड वेळ आमची भुरगीं ह्या कुटुंबांत आसतात. आनीक भाव भयणो, हीच परब आज जोण एकल्याक आनीक अदीक करूंक आमच्या आवय बापायक उस्कायता. आमच्या कुसेसाकूच विचार करूंक आयज आमकां आपयता. खरेंच आवय बापूय कशी आमी आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाळटात काय, व आमी भुरगीं कशी आमची जबाबदारी ह्याच आमच्या कुटुंबांत आमी पावतात काय. आनी शेवटाक भाव भयणो, एक कुटूंब आसलो, आवय बापूय आनी तांची 5 भुरगीं आसलीं. आनी खंय भुरगीं इस्कॉलाक धांवन परतून घरा येयलीं. आनी तेन्ना खंय हे ल्हान भुरगे जे आसले परतून परतून आवयचे फाटल्यान धांवताले. आनीक किचनान वेता थंय वेताले, लिवींग रुमान येता थंय येताले, भायर वेता थंय वेताले. आनी खंय अशें भोंवता भोंवता 5 फावटी तरी हे भुरगे आवयच्या पांयाक आदळून परतून पडले. आनी तेन्ना खंय आवयक राग आयलो आनी ताणें म्हणलें, तूं परतून परतून म्हज्या फाटल्यान कित्याक येता, वाय यू आर नॉट लिवींग मी टुडे. आनी तेन्ना खंय ह्या भुरग्यान त्या आवयक म्हणलें, माय टिचर हॅज टोल्ड मी टू फॉलो जिजस, टू फॉलो हीज फूट स्टेप्स. I cannot see Jesus and that is why I am following you. म्हजे टिचरीन म्हाका सांगलां, जेजूचो पाटलाव कर, जेजूच्या पावलांनी चल. हांवें जेजूक पळोवंक ना, पूण हांव तुका पळयता आनी ह्याच खातीर तुज्या पावलांनी हांव चलूंक सोदतां. भाव भयणो, जरी तर आमी आवय बापूय कशी बरी आमची जबाबदारी पाळली जाल्यार आमचीं भुरगीं हीच आमची पावलां
पळयतली आनी आमच्याच पावलांनी ती आपली पावलां मारतली आनी अशें अखंड कुटूंब आमचे घडून येतले. असलेच अखंड कुटूंब घडून हाडूंक ह्या आल्तारार उण्या स्वरुपान येतल्या जेजूशी आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया. सुगली आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची आकारणी भावार्थाचो साबाब आमी दिवन म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी सांबाळलो. आंकवार मरिताय जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदार देवा बापाच्या उस्याक बसला, तुयता जिव्या मेल्ल्याची मुनसुबी करून घेतलो. सोदमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे सोबें हुस्को दाखोवंक तांकां भावार्थान एकवटान प्रिती मोगान आनी पवित्रपणान वाडोवंक जाता ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी कुटुंबां आड प्रचार करूंक न्हय पूण लागू जातल्यो सवतल्यो काडून कुटुंबाचो सांबाळ करूंक बारी वावरूंक आनी पोरजेची सेवा करतले ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबांनी तोर वांगड्यान समेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक एकामेकाच्या आदाराक पावूंक एकवटान आनी सांगातान जिवंक तशेंच मागण्याच्या बुनयादीर आपलो कुटूंब बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज कितलेशेच कुटूंब सोबार कारुणांक लागून कडसोल्यात आनी दोशी जावंक जियेता. गैरसमज पयसावूंक कालतेकायेन एकचाराचो संबोध बांदून हाडूंक आनी सासणांक मोगाचो करार कुटुंबांक जिवाल दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ ओगेपणान आमच्याच कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमच्या आवय बापाय, आमची भुरगीं, आमची शेपाय शेमाय वा आमच्याच घरांत घराब्यांत कोण रावतात तांचे पासत आमी मागुया.
सुर्गीच्या मोगाळ बापा आमचे कुटुंब आमी तुका उबारता. पवित्र कुटुंबाची देख आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबांनी घेवन दर दिसाक पवित्रपणान मोगान आनी कुशालकायेन वाडूंक प्रयत्न तांणी करूं म्हूण तांची काळजां आनी मनां उजवाडाय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटोवनींग आमी गायन गावया. सी 19 जिने वाटे जिने किना 35 आणि 6. सी 19 पेज 36. Fula costa cate, etsam gele cine vate, atta papa beto tu gaundia, ani soria magna. Suka fula costa cate, etsam gele cine vate, atta papa beto tu gaundia, ani soria magna. Somos vida de tu mano que formada. Algoria llama saroktan mislu tu que doy al bona. Ece a mi somos vida de tu mano que formada. Algoria llama saroktan mislu tu que doy al bona. म्हज्या भाव भयणीचो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या मानून घेव. मोगाळ बापा आमी तुका हो फारीकपणाचो योनचो मोहर पिता आनी देवाच्या आंकवार मायेच्या आनी बागेन चुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन दीव दवर म्हूण कालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजोया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो उनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबार संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. Gesù vero, Gesù żywocala, Gesù nowia niedolo, Gesù nowia बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका आप्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरचुलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दुता भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
खोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया एकाच उंड्यान डी दा पान 50 आणि 2 D10 पेज 52. देवाक दिनवासून आमी गायन गावुया E3 पान 70 आणि 7 E3 पेज 77. Orva velha
सोकली उबी रावया. प्रार्थुया. भोव कोनवाळ्या बाबा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट सोंपल्या उपरांत सासनाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. आज पवित्र कुटुंबाची परब, फिस्ट ऑफ होली फॅमिली. आमचे गांवची सगळीं कुटुंबां पवित्रतायेची आनी शेकुडाची मंदिरां जावंक मागुया. आज सांजे तियात्र आसतलो. आयकोन उलय नाका, पळोवन उलय. ह्या तियात्र सगळ्यांनी येवंक आमी मागता. हो तियात्र स्पॉन्सर केला आनी ह्याच खातीर टिकेटी आसच्यो ना. सगळ्यांनी वांटो घेवचो. फाटल्या आयताराक कलेक्शन जाला 80,840 रुपीज. हे आमी कम्युन्यो इंडिया भारतांत आशिल्ल्या गरीब पवित्र सभांक हे दुडू आमी पाठोवन दिल्या. तशेंच केरांत कलेक्शन जाला 5,560. बुधवारा दीस कलेक्शन जाला 9,340. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे पोरबे सोमया तियात्र हाडलेलो, ताचो फायदो जाला 90,000. आनी क्रिसमस बाजार जो आमी केल्लो ताचो फायदो जाला 50,000 रुपया. आदार दितल्यांक आमचे दिनवास. फाल्यां भाग्योन सुवांव आपोस्तलांनी शुभ वर्तमान बरयणार हाची परब. सांजे आमचो समुदायाचो दीस. दर एक समुदाय आपलो प्रोग्राम हाचेर करतली. ही कार्यावळ सुरू जातली 7:30 वाजता. सगळ्यांनी येवन हे कार्यावळीन वांटो घेवंक आमी मागता. जायती तयारी तांणी केल्या, तर घरा रावचे न्हय, पूण येवन हे प्रोग्राम तुमी पळोवचे, तातूंत वांटो घेवचो म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. मंगळारा दीस 28 तारखेर भुरग्यांचो दीस. निरअपराधी बाळकांची परब. आमची फिरकोशेन खास भुरग्यां खातीर मीस जातले 8:15 8:15. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक घेवंक मिसाक येवंक मागता. मिसा उपरांत आमी भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालतले. आनीक सांजे त्या दिसाक आमी आमची तरणाटी एक कोंकणी फिल्म दाखयतली. फिल्माचें नांव केसांव दे कोफुसांव. जायतीं इनामां ह्या फिल्माक फावो जाल्यात. एक बरें फिल्म हें. आनीक आज मिसा उपरांत आमची तरणाटी ह्यो टिकेटी घेवन भायर उबी आसतली. तर तुमी टिकेटी काडच्यो म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. सगळ्या फिरकोस तरणाट्या लागीं मागता मीस जाल्या उपरांत बेगीनूच भायर येवंक. 29 तारखेर SSCP वांगडी दुबळ्या खातीर दीस भेटयतात. मीस सकाळीं 11 वाजता. उपरांत तांचे खातीर खेरीत जेवण आमी ह्या दुबळ्यां खातीर करतल्या. त्या दिसा सांजेर वेगवेगळ्यो संस्था आमचे फिरकोजेन वावर करतात त्यो एक प्रोग्राम करतली. कल्चरल प्रोग्राम ऑफ डिफरंट पॅरीस एसोसिएशन. सगळ्यांनी हाजीर जावंक आमी मागता. ह्या सोम्याक तुमची उर्बा दिवंक गरज. ब्रेस्तारा दीस 30 तारखेर पिडेवंत आनी जाणट्यांक मीस सकाळीं 9 वाजता. उपरांत तांकां मेळावो आसतलो. आनी सांजेर त्या दिसाक आनीक एक संदी हो तियात्र आसतलो. हो तियात्र बाय मार्ता माचेर हाडटा. दर एके फामिलीन हाजीर जावंक मागता. तिकेटीचें मोल 100 रुपया. शुक्रारा दीस डिसेंबराचे 31वेर निमाणो दीस वर्साचो. सांजेर 11 वरांचेर हो पवित्र ओर आसतलें. उपरांत 12 वाजता मीस. मांडावळ करून फिरकोस तरणाटी. जानेराचे 1 तारखेर मिसा हे पुरी सकाळीं 7 वाजता. मांडावळ करूंक विमन ऑफ होप 8 वाजता SSCP आनीक 9:15 वाजता इंग्लिशीन मीस. जानेराचे 8 वेर फॅमिली पॅरीश डे. सांजेर 7:30 वाजता ब्रदर्स इन आर्म्स हें बँड आसतलें. आनी ह्या फॅमिली डेयाक कुपन आसतले. कुपन्स विथ डिनर हाचें मोल 200 रुपया. PPC मेंबर्स हे कुपन्स घेवन येतले. फुडल्या आयताराक मिसाचें मांडावळ करूंक पयले मीस नायराले आनी मार्टिन्स मोरोड आनी पात्रीबाट. दुसरे मीस नागाळी केवणे. आनीक सांजे एक मीस युजीन आनी मुलातीन. फुडल्या आयताराक सेकंड कलेक्शन फॉर कम्युनिटी सेंटर. तुमचो आदार तुमी दिवचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाचें गायन आमी गावुया.
येयात भावार्थ्यानो एज 5 पान 108 एज 5 पेज 108